17 लाखांच्या भांगराच्यो वस्ती विकत्यो घेवन बोगस चॅक दिवपी स्मिथ मॅथ्यूक पणजेच्या पुलिसांनी भितर उडयलो। काँग्रेसीच्या एका फुडाऱ्याचो सामको लागींचो आसा म्हूण सांगून ह्या मनशान भांगर विकते घेतिल्ले। ताणें महाराष्ट्र आनी आंध्र प्रदेशातूय बऱ्याच लोकांक तोपे घाल्या आसुये म्हूण पुलिसांक दुबाव लागला। नागझरवाडो दिवचले गाय आनी पाडकांची बेकायदेशीर कत्तलखान्याचेर एक्टिव्हिस्टांनी पुलिसांक घेवन धाड घाली। HKGN नावाच्या कत्तलखान्यात गाय आनी पाडकां मारप चालू आसतना स्क्वॉडान धाड घाली। ते सुवातेर 22 गोरवांच्यो काती, मांस आनी चरबेपासून तूप करपाक लागपी सामान नाशिल्ले। ते सामान पुलिसांनी जप्त केला। प्रकरणातले आरोपी अब्दुल बेपारी, रफीक बेपारी आनी इब्राहिम बेपारी आड पुलिसांनी कागाळ केल्या, मात तिगूय पुलिसांच्या हाताक लागिल्ले ना। दिवचले नागझरवाड्यार HKGN म्हणटात त्या कत्तलखान्याचेर मंगळारा राती एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडान धाड घातली। थंय ल्हान पाडकां आनी गोरवांची बेकायदेशीर कत्तल जाताली। पूण हांगासर गाय जी मारी नासले म्हणटाले, पूण हांगासर गाय जी मारले ते प्रूफ जाले। डॉक्टरान सुद्दां तेजे प्रूफ केले, कारण ज्या टायमार ताका कत्तल केले एक विदीन 15 मिनटान आमी थंय पावले आनी ताका लागून ती गायचे जे कितें थन बी कितें आसा पळय ते तांकां डिस्ट्रॉय करपाक मेळूंक ना आनी गाय मारली हो सुद्दां थंयसर आयज प्रूफ जालेलो। बारीक मोठी गोरवां मारून दवरिल्ल्यो 22 काती रेस्क्यू स्क्वॉडाक मेळ्ळ्यो। त्या भायर चरबेपासून तूप करपाक लागपी सामानूय ह्या धाडीत जप्त केला। तशेंच हे एनवायरमेंट बेजिसाचेर जे हे आसा झर आसा, तशें ती न्हंय आसा, हेज्या पयलीं खुबशीं तेंची हाडां जी आहा ती आनी ते झोळी बी कितें आसा ती न्हंयन व्हांवयताले। सो हे एनवायरमेंट हॅझर्डस अशें काम जे आसा ते करता हे तुरंत बंद जावपाक जाय। आयटक म्हणटा प्राणी प्रेमा खाला चल्ल्यात त्यो गोरक्षावाल्यांच्यो गजाली फक्त मुस्लिमांचो गोरवांचो मांसाचो धंदो सोंपोवंक। गोरक्षा तर काय ना, गोरक्षा ही रक्षा फक्त कम्युनल हे करपाक आनी जे मुसलमान चडशे ह्या धंद्यांत ताका काबार करपाक। लेट अस बी व्हेरी क्लियर, हे पळय कितें चल्लां, दिस इज डावन रायट कम्युनलिजम अँड आय थिंक पीपल ऑफ ऑल गुड सेन्स हॅव टू रेज देअर वॉयस अगेन्स्ट इट. Whether it is in Maharashtra, now slowly the courts are beginning to ask, why are you discriminating? Courts are beginning, it is good. बेकायदेशीर गोरवां मारपाच्या आरोपाखाला अब्दुल बेपारी, रफीक बेपारी, इब्राहिम बेपारी आड पुलीस कागाळ नोंद जाल्या। तिगूय आरोपी खंय पुलिसांच्या हाताक लागिल्ले ना। प्रुडंटा खातीर उदय परब। दीपक ढवळीकर आणि त्याच्या घरकान्नीन कॉन्व्हेंट स्कुलाचेर केल्ले वक्तव्याचो सत्ताधारी आमदार आणि विरोधी पक्षांनी निषेध केला। कॉन्व्हेंटांनी बिगर ख्रिश्चन भुरगे चड भरल्यात। बिगर ख्रिश्चन भुरग्यांक घालेना जाल्यार ख्रिश्चनांक कॉन्व्हेंटांनी वचपाक मेळटले अशें GVPचो कायदो म्हणटा। कॉन्व्हेंटान शिकप आनी संस्कृतीचो संबंध ना म्हूण BJPचो टिकलो उलयलो। धर्माच्या नांवान फुटीचो यत्न चल्ला म्हूण विरोधी पक्षाचे फुडारी उलयतात। हिंदू संस्कृती तिगोवन हिंदूंनी भुरग्यांक कॉन्व्हेंट स्कुलांनी धाडचे न्ही म्हूण लता ढवळीकर उलयल्ली। It was better, so Catholic student at least they can go in a convent. If you see in most of the Catholic schools, non-Catholics are there, so the Catholics are not getting a place. So at least now we'll get a place. They are not coming. I don't agree with it. For it not today, a lot of our culture in Goa remains, whether it's Hindu, Catholic or Muslim. Our culture always remain, our bonding always there. Whoever make a sermon, there won't be any effect on our culture. Our bonding is very strong. This is nothing but supported by the BJP to fan communal hatred. Accusing convent schools going children are the cause of sexual crime on women cannot be more absurd than this. समाज के तमाम धर्म के लोग और समाज के एलाइट क्लास के लोग पूरे देश में मिशनरी स्कूल्स में या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं कि चर्च द्वारा चलाने वाले इंस्टीट्यूशंस में अपने बच्चों को, माँ बाप को नहीं भेजना चाहिए। ये क्या कंट्रोवर्सी खड़ी करना, चर्चा में उन मुद्दों को लाना जिसका जरूरत नहीं। All these, many of these MLAs and members of parliament have studied in convent schools and church schools. Their children are also going. They are hypocrites of number one. They are downright communal and they are only blowing the embers of communalism in Goa. घेऊया एक विराम।